विसवा उपरांत परत एक फावट येवकार उदका स्त्रोत खात्यान खांडेपार न्हंयत आडामे घालून उदक आडयिल्ल्यान सोमारा सकाळी पणजे आनी तिसवाडकारांक उदक ना जालें। उदकाची पातळी देंविल्ल्यान ओपा उदका पुरवण प्रकल्पांत पंप बंद पडले। सोमारा सकाळी धांवपळ करून हे आडामे काडिल्ल्यान सांज मेरेन उदका पुरवण जाग्यार पडपाक शकता अशें पणजेच्या भौशीक उदका पुरवण खात्याचे अभियंते सांगतात। सोमारा सकाळी पणजी आनी लागसारच्या वाठारांत उदकाचो थेंब सुद्दां आयलो ना। पणजी, दाळगांव, सांताक्रूज, मेर्शे, चिम्मल, बांबोळे, शिरदोन, जेएमसी, लश्कराची आस्थापना आनी लागसारच्या वाठारांत लोकांची उदकाक करनाय पडली। पयलींच पणजे 1.5-2 वरां उदक येता, तातूंतच सोमारा सकाळी थेंबूय नासलो। प्रकार कितें काय म्हणून विचारपा खातीर पणजेच्या भौशीक उदका पुरवण खात्याच्या अभियंत्याक विचारले तेन्ना तांणी हे कर्म उदका स्त्रोत खात्याचे म्हणपाचे सांगले। शेता खातीर उदक आडोवपाक उदका स्त्रोत खात्यान खांडेपार न्हंयत आयतारा मदीं आडामे घाले। तांकां दिशिल्ले आडाम्या वयल्यान मातशें उदक वतले, पूण आडाम्याक लागून उदक सापच बंद जालें आनी ओपा उदका पुरवण प्रकल्पा कडेन उदकाची पातळी देंवली म्हूण पंप बंद पडले आनी पुराय पणजे आनी लागसारची उदका पुरवण बंद जाली। सकाळी लोकांची गजार पडटकच उदका स्त्रोत खात्याच्या लोकांची धांवपळ सुरू जाली। खांडेपार न्हंयतले आडामे आतां काडून उडयल्ल्यान आतां ओपा उदकाची पातळी परत वाडटा। उदका पुरवण अधिकाऱ्यांनी उपरांत सकाळी उसरा पणजी वाठारांत करचे पुरते थोडे उदक सोडले। सोमारा सांजे म्हळ्यार उदका पुरवण जाग्यार पडटली अशें आतां पणजेच्या भौशीक उदका पुरवण खात्याचे अभियंते सांगतात। फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू। काणकोण मतदारसंघात इजिदोर फर्नांडीस सोडून हेर कोणाकूच तिकीट दिल्यार काणकोणांतले काँग्रेस वावुरपी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी काणकोण मतदारसंघातल्या 7 पंचायतीचे सरपंच आनी पंचांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक दिल्या। ह्या सगळ्यांनी सोमारा मडगांव येवन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। दुसरे वटेन खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काणकोणचे आमदार विजय पै खोतान बुधवारा भाजपा सोडपाची तयारी केल्या। काणकोण मतदारसंघातल्या 6 पंचायतीचे सरपंच, पंच आनी हेर वावुरपी संस्थाच्या वावुरप्यांनी सोमारा मडगांवां येवन मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची भेट घेतली। काणकोणची काँग्रेस तिकीट आदले आमदार इजिदोर फर्नांडीसाकूच दिवची अशी मागणी ह्या शिष्टमंडळान केली। बाबा आमची सगळ्याचे आमकां जाय काँग्रेसीची तिकीट बसा दिले आनी तेच आतां आमी सराकय सांगला की इजदोरा तिकीट दिले काँग्रेसीचे जाल्यार काणकोण सीट येता। इजिदोर सोडून हेर कोणाकूय तिकीट दिल्यार काणकोणचे काँग्रेस वावुरपी ते खपोवन घेवचे ना अशी शिडकावणी खोतीगांवचो सरपंच राजेश गांवकारान मुख्यमंत्र्याक दिल्या। आमी आतां सगळे हांगा आयला ते काँग्रेस म्हणून आयला, काँग्रेस म्हणून सगळे आयिल्ले आसा आनी इजदोर बाब जो आसा काँग्रेसी खातीर सतत खूब झटत आयिल्लो आसा, काँग्रेसीचें काम करीत आयिल्लो आसा आनी अशा व्यक्तीकच दिवपाक जाय। ऐन टायमार जर कोणूय जर काँग्रेसी भितर सरलो जाल्यार काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे खपून घेवचे नात अशें आमी तांकां मुख्यमंत्र्याक सांगलां। मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। आतां घेवया आनी एक वेवसायीक विसव।